श्रमशक्ती भवन आणि तुमचं एक्झॅक्ट वाक्य आशिल्लें आमी कितें करता कोणाची तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरता आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकयल तांचे कडच्यान कितें तरी घेवन तांकां फायली व्हरून दिवप हें आमचें सद्याक काम जाल्लें आसा. दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूट एज अ डायरेक्ट एलिगेशन ऑफ करप्शन. आय स्टील हांव त्या गोष्टीचेर हांव अजूनय फर्म आसा. कितें हें एक्सप्लेन करा. हांवें कितें म्हणलां पळय दुसरी गोष्ट कितें हें सगळें घमासान जें जालें हो बोवाळ जो जालो ह्या वाक्यावेल्यान जालें. ह्या वाक्यावेल्यान मुद्दो थंयच उरलो. हांवें खंय त्या स्टेटमेंटान आतां तुवें स्टेटमेंट हाडून बऱ्या पडलो. स्टेटमेंटान हांवें खंय तरी भ्रष्टाचार किंवा करप्शन हो शब्द वापरलो. अर्थ कितें हेजो अर्थ कितें पळय बरेचश्यो काही गोष्टी जावपाक शकता. तांच्यांनी पळय फायली व्हरतात आनी सकयल तांचे कडच्यान कितें तरी घेवन तांकां फायली व्हरून दिता मागीर कितें. दुसरी गोष्ट हांव कितें सांगता हांवें मुख्यमंत्र्याचें थंय नांव घेतलां. मुख्यमंत्र्याचें नांव घेतलां पूण पत्रकार वृत्तमानपत्रांनी कितें हाडलें मुख्यमंत्र्याचो डिपार्टमेंट आसूं म्हणून हांवें म्हणलां की मुख्यमंत्र्याक सगळ्यो काही गोष्टी खबर ना. त्यो आमी खऱ्यो म्हळ्यार जाणविकाय करून दिवप आसता. ह्या गोष्टीचेर मुख्यमंत्र्यान जेणे कोणी स्टेटमेंट केला ताका आफोवन हाडप आसता. चवकशी करप आसता. ती चवकशी जाली ना आनी काढली जीभ लायली तळ्याक. बट इज दिस नॉट अ डायरेक्ट एलिगेशन ऑफ करप्शन. तेजो म्हणटा पळय डायरेक्ट एलिगेशन ऑफ करप्शन जें आसा पळय न्ही तें म्हाका तुमी सांगचें. आतां तांकां जर दिसता आतां एक गोश्ट जाल्ली आसा ताजेर आनी बोवाळ कांय करपाचें ना. म्हाका दिसता हें सत्य आसा. हें सत्य आसा. आतां ताणेंच सांगिल्लें आसा. कोणी सांगिल्लें आसा जेणीन म्हजेर कारवाय केल्ली आहा पळय न्ही ताणेंच आज एग्री केल्लें आसा की दीस इज ट्रू. कशें अरे तो जर ज्या गोष्टी खातीर हांवें आरोप केले ते आरोप जर चवकशी बगर जर घडटात म्हणजे हे स्टेटमेंट इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय आशिल्लें. ऑफकोर्स जावपाक जाय आशिल्लें. स्टेटमेंट केलें म्हूण कारवाय जावपाक जायनाशिल्ली. ऑफकोर्स